एक दिवस ये गुरु नित्य संगीन म्हळ्यार गायक चरई ह्यो गायक चरोवच्या गेलो तुका मेळ्ळेली भिक्षा आसा ती पुरा म्हाका कांडीम गा जायत आनी भिक्षा पुरा हाडले जाल्यार आगेल तोंड म्लान जामना भावना ना इतली केलें तुवें हांव गायचें दूद पिलो खंय गायक चरोवच्या गेलो न्हय तें गायचें दूद पीन म्हगेन फुटस जायत फायते वें बी जायना जायत म्हगिन चमकलो हर दीस हांवें पळोवचें आनीक तोंड भावना ना कशी जालें तुगेलें तोंड काय नाही पा वासरा दूध दिलें व्हरलें फेण आशिल्लो तो फेण हांव पिल्लो खंय ताणें गुरून सांगीन की विशय वय ते गायक वासरू आसा तुगेचेर मोग आसा तूं चरयत म्हूण तावळी ती करता तीन पिमचें दूद उणें करता न्ही तुका हें दिवचें तशी जाता तें देखून तिक्क मेळचें उणें जाता तें देखून फाय तुम पिमचें जाना जायत चमकलो हर दिसा खमच्या काय ना पोटा भूक लागता का आनी ती केलें अर्का दूद काण पिलो पोटा भूक लागली पोटा भूक लागली बाई हें खमच्या आणाचें खंयचें खमच्या आणाचें सांगिल्लें ना पुरा हाडिन अर्का दूद पिलो ह्यो दागेलो दोळो कुर्ड जालो बांय आशिल्लो पोट्टू बांय तांतू पळो पळया देवाल दया उद्दा आशिल्लो बांयत पळय तो पोट्टू बांयत पळो मागीर ह्यो येयली गायो पुरा वापस येयली ह्यो गोरू बमतस खंय गेलो रात्री जाली उद्दाला गा म्हणा पेयतस मेळ्ळो हांव हांगा आसा इतलें जालें हांवें शिश जालें अर्का दूद पिव न्हू रुवा दूद पी न्हू म्हगेलो दोळो कुर्ड जाला काय ना हांव तुका अश्विनी मंत्र शिकयला तें म्हण आनी तो चमकलो तागेलो इतल्याक गुरू तो राब्बानी जाय आनी अश्विनी देवाक प्रार्थना केली खेपा वेद मंत्र म्हणलें म्हण आमच्या आनीक प्रत्यक्ष जालें खंय अश्विनी तांणी मोदो काडले की आपो की मोदो की दिलो खा तूं हांव खायना म्हण खंय इत्या म्हण खंय म्हाका गुरू आदेश आसा म्हाका कितें मेळ्ळ्यार ताका दिवं गा म्हळ्यार हें गुरूने तुगेले गुरूने शिकयलें न्हय हांव त्या वेळार आपो दिल्या तूं खा कांय तोंद्र जायना ना हांव खायना मागीर ताका अनुग्रह केलो आपो व्हरून ताका दिलो सर्वे ते गुरून अनुग्रह केलो सर्वे विद्या तुका मेळ्ळो गुरुप्रसादो बलवान न तस्मात् बलवत्तरम गुरुप्रसादो होड ताज्या पयशी होड खंयचेंय ना